दोतोर म्हणलो एकदम चड हें आहा ताचे ब्लॉकेजीस फॉर्मता, सो यू हॅव टू ऑपरेट हर अर्जंटली. अरे बाबा बाबा. She went and hugged her, Mother Mary, and she told Mother Mary told her. सगळे तेणी रिपोर्ट काढलेले तेजेर ब्लॉकेजीस दाखयताले आणि त्याच्या उपरांत सायबीण माय जेन्ना ताका दिसली आणि त्याच्या उपरांत परत काढले. इट वॉज टोटली 100% नॉर्मल. Then Mother Mary, she came from one cloud. वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आसात तुम्ही? देवाच्या कृपेन तुम्ही सगळी बरी आवडत मागता आणि तुम्ही पळयता आसतले आयज म्हाज्या वांगडा खूब जाण हांगा बसल्या. आता तुम्ही म्हणटले आयज कितें चल्लां. तुम्ही माझे 3-4 व्हिडिओज पळयले आसतले रिगार्डिंग वेलंकनी सायबीण आणि तुमचो खूब मोग गावला म्हाका. हजारांनी मेसेजीस इंस्टाग्रामाचेर, कॉमेंट सेक्शनान लोडेड मेसेजीस, कॉमेंट्स. थँक्यू सो मच गायज, तुमचो इतलो सपोर्ट गावलो म्हणून. आयज अशीच एक स्टोरी घेवन रियल लायफ मिरॅकल इन्सिडेंट आमी घेवन येयल्लेले आसा शेराव. आता तुम्ही म्हणटले कोणागेर येयला कितें, जाल्यार हांव तुमकां खुद म्हाज्या एका फ्रेंडा कडेन इंट्रोड्यूस करूंक सोदता. तो व्हॉट्स युअर नेम? My name is Benny. बॅनी तेजें नांव आणि हे तेजे बाय, तेजो बाबा, तेजी वायफ आणि तेजी क्यूट मदर, मामी. तेजी मामी म्हणजे एक ब्लेसिंग्स न्हू. सो आता तुम्ही पळयला आसतले हांवें 2 व्हिडिओ घातलेले, तेतून आमच्या सबस्क्रायबरा वांगडा एक असो मिरॅकल घडलो, तितून म्हाजो इंट्रस्ट आनीक वाडोंक लागलो. कित्याक हांव खूद वेलंकनी वचोन येयल्लो आसा आणि म्हाज्या लायफान तेणी खूब कितें म्हाका दिल्लेलें आसा आनी आय एम रियली थँकफूल. बट ही न्हू गजाल्यो न्हू सगल्यो मनानूच उरता. सो हांवें डिसायड केलें की कॅमेराच्या फुड्यान हाडपाक, आनी आयज हांव तशेंच एका फॅमिलीगेर येयला आनी आयज तेंच्या वांगडा आमी डिस्कस करया रिगार्डिंग दीस मिरॅकल. तेंच्या लायफान जो मिरॅकल जाला पळय तो खूद बॅनी आपणाच्या तोंडान सांगतलो. बॅनी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चॅनल. Thank you so much. आणि बरें दिसलें तुवें म्हाका कॉन्टॅक्ट केलो म्हणून आनी आमच्या चॅनलाचेर तूं आयज येयलो म्हणून. सो कितें तुज्या लायफान अशें कितें जालें की तूं आमकां सांगूंक सोदता? म्हज्या लायफान म्हजे बाय एकदम चड बरें नाहलें. ओके. एट एज? ताची एज 5.5 years. ओके And August 4th त्याचा बर्थडे आहा. ओके ओके. अँड मेच्या 31st of May ओके. त्याच्या पोटान दुखूंक लागलें. बायच्या? होय. ओके आनी पोटान दुखता म्हूण आमी ताका डॉक्टराक गेलेले. डॉक्टरान ताका सांगलें की ताका फूड पॉयजनींग जालें. ओ. सो डॉक्टरान ताका एक कितें सिरप दिलें आनी धाडलें. सो तेन्ना वॉमिटींग नाहलें ताका. ओके सो घरा आयलें, तें बरें जालें, ताका बरें दिसलें. जेवलें पण फक्त वॉमिटींग सुमार 2 जालें रातचे 2. ओके हें करून खंय 3 दीस जाले ताका वॉमिटींग. अँड शी गॉट ड्रेन्ड कंप्लिटली. ताका कांयच पिवंक जायना, खावंक जायना जालें. वयस. आनी मागीर हांवें ताका डॉक्टराक गेलें. मागीर संडे ताका डॉक्टराक गेलें. डॉक्टर म्हणलो ती चड ड्रेन जाला, यू हॅव टू एडमीट हर. आनी फर्स्ट टायम म्हज्या लायफान म्हज्या बायक आनी म्हाज्या हिंच्याच भुरग्यांक हांवें एडमीट करून हांवें डॉक्टरागेर इतले ड्रेन सीक जाला हांव. म्हाज्या हाती पांयांनी आयला कडकडो. आनी डॉक्टराक हिंच्या डॉक्टराकशें वचो. तो म्हणून आपूण लेटर दिता तुका. लेटर दिली पूण तो डॉक्टर नाहल्लो. म्हापसा म्हाका लेटर दिली. ताच्या हॉस्पिटलान पावलें ते दिसा संडे आनी डॉक्टर ना. अरे शिट, जाय तेन्नाच डॉक्टर नासलो पळय. आनी ते चड सामकें चड बरें नाहलें. डॉक्टर ना म्हूण आमी काडलें दुसऱ्या हॉस्पिटलान. ओके ओके. सांग सांग. दुसऱ्या हॉस्पिटलान हें केलें, ताका एडमीट केलें रेमान्सो. ओके म्हापसा रेमान्सो. देन सिस्टर तेरेजा was शी हॅड दीस डायग्नोज एंड तें बरें जालें. 4 दिसां भितर बरें जालें. आनी सगळी सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट, एवरीथींग केम नॉर्मल. नॉर्मल. सो वी थॉट लायक माय बेबी इज ऑल रायट नाव. शी इज बीन जालें बरें. स्कॉलाक वचोंक लागलें, सगळें जालें. परतें आतां जुनान, which date it was? 20th of June. 20th of June. खंयच्या सालान? Yeah. याद याद या येता. विकान. ओके ओके. लास्ट विकान. लास्ट वीकान. हय. सो आनी बायक म्हज्या हें कितें जाता हें परतें दुखूंक लागलें आनी तें ग्रीन वोंकोंक लागलें. तें अरे ग्रीनूच वोंकता सदांच. आनी वोंकता म्हणल्यार आतां चड आतां कांय खायनाय जालें, पियेनाय जालें. आनी आमचें चावंक लागलें नाका की नाका.
फकत मागता मागीर हांवें काडलें पोत्तें रेमानसून घालें कित्याक लास्ट केसूय रेमानसून घालें ताची न्ही हय हिंगा क्युअर जावन आयिल्लें तें इन मे आतां इन जुलय दीस इज जुलय ना जुलय हय सॉरी जुलय 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 एंडिंग जुलय ते आतां लास्ट वीक नॉट इन जून सॉरी ओके लास्ट वीक पूण जालें कितें 2 दीस ताका हांवें रेमानसून दवरलें तांचे लागीं जायना जालें ते म्हणून लागलें आतां बरें चड बरें ना तें आतां ताका शिफ्ट करता गांवसागेर डॉक्टर गांवस हय पूण पयलीं डॉक्टरान म्हाका लेटर दिली तेन्ना गांवसूच हाल्लो तो पूण ताजे सांडे तें हॉस्पिटल बंद हाल्लें इन मे पूण थिंगा पावूंक ना आमी गांवस बंद आहा म्हणून आमी रेमानसून येयले. रेमानसून गेली सो दीस टायम मागीर ते सिस्टरीन म्हाका सांगलें तुमी गांवसागेर व्हर बिकॉज ही हॅव बेटर मिशनरी वॉट एवर Okay. ट्रिटमेंट ही कॅन गिव ओके ही इज व्हेरी मीन्स लायक ही इज अ चायल्ड स्पेशलिस्ट हय चाइल्ड स्पेशलिस्ट तो एक्चुअली ओके सिस्टर सो देन ऑन आमी मांडे गांवसागेर गेले गांवसान हाच्या काजनाच्या बायलेन ताका फोन केलो डॉक्टराक की आमी हें अमकें चेडून बरें ना आनी ताका आमी हाडून येता ताणें म्हणलें हाड ताका सकाळीं फुडें हाड मांडेच्यान फर्स्ट सो वी वेंट गेले गांवसागेर ताणें घेतलें ताका भितर 1 hour ही डीड हर सोनोग्राफी आवय 1 hour डीप सोनोग्राफी इट इज सो ताणें सोनोग्राफी काडून तो म्हणलो आपणाक मातशें ताचें ब्लॉकेज दिसता कळ्ळें देन ही ट्रायड टू एक्सप्लेन मी वॉट इट इज सो इट्स बेटर ही सेड यू डू द सोनोग्राफी एट विजन हॉस्पिटल CT scan you go and do the CT scan at Vision Hospital so you can do it tomorrow morning so tomorrow morning was Tuesday I did this CT scan at Vision पूण हांव पयलो अपॉइंटमेंट घेवन गेलो तेन्ना CT स्कॅनान तांच्यांनी सांगलें भुरगें कितले वर्सां जाय आनी 5 वर्सां 5.5 वर्सां तो म्हणलो ताका एनेस्थेसिया दिवचें पडटलें कित्याक तें स्टेडी रावचें ना त्या मिशिनाचेर देन आय फेल्ट बॅड कांयच जायना आनी पोटान ताच्या कांयच हय आनी सामकें चलोंक जायना उलोवंक जायना इतलें जाल्लें सामकें ड्रेन जाल्लें म्हाका खूब फील जालें म्हाका म्हणजे नाका ताका दिवपाक एनेस्थेसिया देन आय टोल्ड मामा म्हणून नो आय एक्सप्लेन टू हर हाव टू बी इन द CT scan machine रियली आनी शी वील स्टे लायक दॅट ते म्हणलें आपूण सांगता ताका खंय रावंक जाय ताणें ताका सामकें शिकयलें आनी आमी गेले फर्स्ट पेशंट वॉज शी टू डू द CT scan in Vision विजन Hospital हॉस्पिटल on Tuesday, last week Tuesday. ओके And ताका दवरलें ताचे CT scan गेले ते पासून अजाप जालें हें खंय रावलें काय म्हणून सामकें स्टेडी रावलें तें आलो नासतना वा विदावट एनेस्थेसिया तें जातच मागीर हांवें विचारलें ताका रिपोर्ट बायचो केन्ना येता म्हाका अर्जंट जालो तो हय पूण तो डिले जालो रिपोर्ट डिले मिनींग लायक 4 o'clock जालें इवनिंग बिकॉज वी वेंट इन द मॉर्निंग सकाळीं गेल्ले आमी आवय हय मागीर तो म्हणलो आपूण डॉक्टराक धाडटलो ऑन द फोन देन फॉर मी आनी येना रिपोर्ट येना म्हणून फक्त फोन केलो थिंगा ते म्हणून जाल्यार जावना रेडी पूण आपूण धाडटा म्हणून जालें मागीर आय सेड आय वॉन्ट दीस एटलीस्ट डिजिटल कॉपी यू गिव मी यो म्हणून जालें मागीर काडलो मागीर हार्ड कॉपी दिली म्हाका ताणें अरावंड 5:30 आवय बरो लेट मरे 5:30 एंड देन आय शोड द रिपोर्ट टू डॉक्टर दोतोर म्हणलेलो एकदम चड हें आहा ताचें ब्लॉकेजीस फॉर्मता सो यू हॅव टू ऑपरेट हर अर्जंटली अरे बाबा बाबा येदे पोराचे रे म्हाका खूब सामकें फील जालें म्हाका म्हज्या बायक ऑपरेट करचें पडटा आनी तें नको ऑपरेशन कितें पळय तें काय पूण सोंसतालें तें पेन खूब सोंसतालें तेन्ना तें ड्रिप्सांचेर हालें तेन्ना सगळे आत्ताचे हांगा हाडले तितले बेन्स कबार जाले ड्रिप्स घालून अरे बाबा डॉक्टरान सांगलें एक लास्ट ड्रिप घाल्लो तेणें हांगा घाल्लें तेन्ना तेवूय तर वचत तें काडीत तर जाल्यार हांगा घुमटे घालचें पडटा दॅट इज व्हेरी वर्स ओ म्हाका डॉक्टराक सांगलें नाका म्हाका तो नाका बरें तर म्हणून डॉक्टर यू डिसायड अबाउट द ऑपरेशन डिसायड खंय कर म्हणून पळय आपणाचो डॉक्टर आहा तो म्हणलो इटलीक गेलो म्हाका दिसता ब्लॉकेजीस खंय म्हणटालो तुजे ब्लॉकेज आली ताच्या पोटान ताचो डिओडिनल आसता हय हय डिओडिनल तो आसता तो रायटाक हालो ताचो रायटाक इट शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड बाय बर्थ and it was malfunctioning the rotation was the other side ओके ओके what was supposed to be the right means like the proper direction it was not going there it was malfunctioning so ते प्रेस जाताले ताचे भितर ते ऑर्गन ताचे प्रेस जावन ताका ते
जेवण ताचे भितर वचना आहलें आणि मागीर ताका ते वॉमिटिंग जाताले आनी ताच्या इंटेस्टायनान सप्लाय कांय ना ब्लड ब्लॉक जातालें ताचें सुटसुरे So रे it was coming out. So without that operation, nothing can be done, doctor. So you have to correct that thing from inside. Open the stomach and correct that thing. आणि इतलें ताचें चिंतूनच म्हाका कितें जावंक लागलें हें भुरग्याक आनी कितलें कातरप ताचें आनी कितें जातलें ती फुडलीं चिंतना येतालीं बेश्टीच पूण हांवें सांगलें डॉक्टराक म्हाका एक बरो दोतोर दी तूं हांव रेडी जालो म्हणजे करपाक आनी ताचें ऑपरेशनाक अरावंड 1 लाख सांगलें डॉक्टरान ओके आनी मागीर थोडो एक्सपेन्स आसतात न्हू हॉस्पिटलान मोर वॉट एवर पूण आय एग्रीड टू दॅट डॉक्टरान ताचो खूब केअर घेतला डॉक्टर गांवस ताची एन्जिओग्राफी जाल्ली ऑन ट्युजडे आपणाची डॉक्टराची एन्जिओग्राफी जावन तो मेडिकलान आपूण म्हणून एन्जिओग्राफी आपणाची मेडिकलान येता आपूण मागीर येता आनी ताका चॅक करता फूल एन्जिओग्राफी कोचच्या आदी आपणाची ताका येवन 6 o'clock चॅक केला ऑन ट्युजडे चॅक केला ताणें मागीर तो आपणाची एन्जिओग्राफी केल्या मेडिकलान पोत्तो देनपाचो जाल्यार मागीर ताची सोनोग्राफी पोत्ती काडली बायची म्हणल्यार आनी खूब केअर घेतला ताणें स्पेशली येताना ताकाच लागून तो He took care of her. जावं आनी ताचें मन इतलें बरें की ताणें म्हाका सांगलें कितलीं ऑप्शनां दिलीं म्हाका यू कॅन डू इवन इफ यू हॅव प्रॉब्लम्स विथ मनी वॉट एवर डॉक्टर्स आर गुड इन मेडिकल कॉलेज गोवा मेडिकल कॉलेज हय आनी हिंची प्रायवेट हॉस्पिटल तुका जाय खंयचोय कर तुका पयशे आहा थिंगा पूण बायक समज बट हांवें सांगलें डॉक्टर ना हांव तुजेच शिकयतलो तुजो डॉक्टर म्हाका हाड खंयचो आहा तो म्हणलो डॉक्टर आपूण बॉम्बेसान येतलो टुमॉरो वेनसडे 3:30 पावता आनी 5 o'clock इज फॉर सर्जरी हो 5 o'clock सर्जरी म्हणना फुडें डॉक्टरांनी कितें म्हणलें पळय तुमी डिसायड केल्लें आसतना तुवें आतां बरे भशेन करुया आमी फाल्यां सकाळीं ताका 6 वरां आदी सर्जरी आदी कांय खावपाक आनी पिवपाक दिना दिना काय पूण हांवें कितें चिंतलें तें कांय खायना आनी पियेना आनी कितें ताका दिवं कांय दिवंक जायना न्ही आनी तें नोको आपणाची सर्जरी म्हणून आनी म्हजी मामीशी हांव सदांच घरा येतालो रातचो म्हजी मिसीस आनी म्हजो बाबा आसलो ताचे बरी बाय बरी हांव 11 बा घरा येतालो 11:30 जाताली म्हाका घरा येतालो मामीशी म्हजी नेबरां रावताली हांगा दोगां जाणां येताले होबरेक सादी आनी बापूय तिची खूब हें घेतलें ताणें हांव नासतना रावताली तिचे होबरेक जावं बाबडी आसताली जावं बाबडी त्याच्या मामीक कळ सपोर्टेड मी त्याच्या मामीक हांगासरले बाबडी नेबर इन द्या बॅड टायम्स जेन्ना ते हॉस्पिटलान एडमीट आसले तेन्ना खंय तिका तिच्या वांगडा रावन तिका पळयताली खंय हांव तांकां पयलीं थँक्यू म्हणूंक सोदता तुमचे असले नेबर्स गावपाक मुश्कील संवसारान सारकें मगे मामी ताणें म्हाका गाडी दिल्ली आपणाची वाव ऑल दीस डेज Wow. युजींग देअर कार सावियो अँड पॉपिन थँक्यू सो मच तुम्ही सोदीच त्यांच्या वांगडा वायटा बऱ्याक आसता म्हणून तुमचे असले नेबर गावपाक खरें डिफिकल्ट आयच्या टायमार ओके सो देन आनी मागीर ताचें हांव रातीक 11:30 पावलो मामीशी ऑन ट्युजडे ओके म्हाका सोडूंक जायना आहलें तेच बायक पूण शी ऑल्सो येलो नायट टायम हांवें ताका सोडलें आनी आयलो पूण म्हाका जॅम ना आख्खी रात हांवें रोजार केलें हांव जाणा आहलो हिंचे सायडीन मागीर लागीं मागतालो पळय तें पूण म्हजें बाय नको आहलें अरे टेन्शन घेऊ नाका सारकें जातलें सगळें डोंट वरी भुरगें म्हटल्यार काय मातशें गायज टेन्शन कशें जाता न्हू भुरगें आनी मामी आनी डॅडी हें मातशें मनशाचो वीक पॉयंट आसता मामीक बापायक केन्ना कितें जाय जाल्यार तें हें जायना आनी तशेंच ल्हान भुरगें पयलीं आसप म्हणजे व्हडलें संवसारांतले व्हडले ब्लेसिंग्स म्हाजे इतले सबस्क्रायबरां म्हाका मॅसेजी करतात आमी काजार जावन इतलो ट्यूब जालो आनी आमकां भुरगीं जावंक ना आयज आमचे कडेन घे म्हणून पयसो आहा बंगलो आसा गाडी आसा पूण भुरगें ना इतलें वायट दिसता आयकपाक गायज खरें तुमकां सांगता आनी आयज काल खूब कितें कितें चल्लां आयज काल आमकां हें दिसता चेडूं नाका आयज काल आमकां हें दिसता चेडो जाय चेडो वयर काडटलो नांव सो दीस एवरीथींग इज गोईंग ऑन हे संवसारान हें अशें चल्लां येस ब्रो टेल मी मागीर हांव म्हज्या एका बऱ्या फ्रेंडाची मामीचें मीस जालें नेक्स्ट डे ऑन वेनसडे 3rd year मास ओके 3rd anniversary ऑफ डेथ सो आय डोंट लायक हांव येता ताच्याशी घेतलो मामीक सांगलें मिसाक येता पयलो मागीर भायरचें ऑपरेशन हांवें हांव म्हणलें वच बाबा मिसाक वच ओके सकाळीं उठलो अरावंड 5 o'clock घोटाक हांव न्हेसलो आनी 6:45 मिसाक येतलो हांव नको म्हाका कितें जालें पळय भायर सोदतालो मागीर गेटीचो
असं म्हळ्यार मिसाक मेळचो ना बायेशी मेळटलो कित्याक बाय म्हाका थोडो तुगत मेळटलें हय हय आनी ते म्हाकाच सोदताले चडशे हॉस्पिटल म्हजेरूच रावताले ते बसताले म्हजेर आनी हांवें धरता ताका मातशें बरें दिसतालें दिसता तें मामा ताका पळयता हाका पळयता तें सामकें कांसार जालें गाठेन इतलें जालें हॉस्पिटलान बट एवरी टायम ते वॉमीट करता तितले फाटी ताच्या मामान उठून रातचें बसोन ताची बॉल घेवन ताचें वॉमीट धरताले पूण हांवें खरें आमी जा आमचेंच बाय आमी आमचे त्रास पळोवंक ना आमचे हय. त्रास बट शी वॉज मेन फोकस आनी आनी हांव तुका कितें सांगू सकाळी फुडें हांगासान गेलो तेन्ना हांवें फोन केलो फेरीबोटीर पावून मिसाक वचोंक ना फेरीबोटीर पावून बायलेक म्हणजे फोन केलो जालें बाय उठना म्हणून बाय न्हिदला हांव शी वॉमिटेड म्हणजे लास्ट नायट ऑल्सो वॉमिटेड ओके हांव मागीर काडलो आनी गेलो रे हॉस्पिटलाची वाट फेरी क्रॉस केली स्पेशल फेरी केली आनी गेलो फोन केल्यार बाय हॉस्पिटलान दार ओपन फुडें बाय ताचे लागीं उलयता मामा लागीं उलयता आनी मामाक ताणें कितें सांगलां मामी मागीर हांव भितर गेलो वॉट हॅपन शी टोल्ड मी लायक शी इज टॉकिंग एंड टॉकिंग टू मी आं continuously she's talking and she told me something but then she said you only hear from her mouth. And what is it? She was talking something about Mother Mary म्हणून फुडें म्हाका कितें जालें हांवें म्हजो मोबायल काडलो आनी दवरलो आनी सामकें फूल हांवें रेकॉर्ड केलें कित्याक इट इज हर वॉट एवर शी इज टेलिंग लेट मी हियर एटलीस्ट ओके 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 रेकॉर्ड डेट फॉर मी हांवें ती टेस्टमनी म्हणून रेकॉर्ड करूंक नाहल्ली ती म्हणजे तुवें तुका हांवें म्हाका केल्ली आनी होय. तेच ताका डॉक्टराक दाखयतलो म्हणून तें कितें ओके उलयता ओके ओके बरें बाय ताणें म्हाका फर्स्ट सांगलें शी कॉल्स मी आबा ओके आबा आबा आय सो मदर मॅरी रे या रे बाबा या आय सो मदर मॅरी शी वॉज वेअरिंग गोल्डन ड्रेस and some golden crown on her head, big golden crown. I said, Baba, and what she was wearing on her feet? She said golden high heel shoes. आमकां लायले हांसूंक आयलें high heel shoes म्हणून then where you saw her? इन ओट्टान रे आबा ओट्टान कितें जालें आनी ताच्या बाबान हांवें ताका क्ले हाडली ओके क्ले हाडली ती बाबान ताची पिडार जाली म्हणटाले लेकीन ताणें कितें भायर मारलेलें ताची ओके भायर मारलेलें तें ताच्या मोतीन हाल्लें आसलें बायेच्या ती क्ले ताची न्यू सेट घेवन मदर मॅरी आयल्या ताका दिवपाक आवय she went and hugged her mother mary and आवय she told mother mary told her she came from the clouds it seemed and those clouds are her pets she ओ said. वाव and she told her Rosen I am healing you आणि म्हज्यान कितें जांक लागलें म्हाका सामकें आनीक चड कितें म्हणजे म्हजें आंगूच कितें दुसरेच भशेन जालें रे हांवें म्हणलें आनी दवरलो मरे हांवें तो फोन काट केलो व्हिडिओ काट केलो आनी गिव मी बिस्कीट म्हणून लागलें आवय गिव मी बिस्कीट आनी बाबा ना यू कॅनॉट हॅव बिस्कीट आय सेड 6 hours बिफोर द सर्जरी नो बाबा आनी ताणें म्हजे लागीं फर्स्ट टायम हात जोडले आनी दुकानी मारता म्हाका बिस्कीट गिव मी बिस्कीट आवय म्हज्यान पळोवंक जायना म्हज्या बाय म्हज्या लागीं बिस्कीट मागता पूण ताका हांग जायना पळय सबीण मागीर ताका फरेंच ताका हांव कितें केलें पळय पळोवलो मॅजीक जस्ट इमॅजिन गायज सायबीण माहिती आमच्या तेका खंय दिसली आणि तेणी सांगलें खंय शॉकिंग देवाच्यान खरें तुमकां सांगता गायज मिरेकल डू एक्झिस्ट पळयात येदें पोर ते बाबडे हार्डली 5.5 years मागीर फुडें डॉक्टर आयलो हांवें म्हणलें मिसेसीक सांगलें म्हजें ताका बिस्कीट दिवं येता ते म्हणलें समथींग मायट गो वर्स बिस्कीट of course. बिफोर 6 hours ऑफ द सर्जरी मागीर म्हणून डॉक्टराक कॉल करून आपय तो बेगीन आपय कित्याक ताका चड भूक लागल्या आय एम हांग्री म्हणटा आनी शी इज लायक यू नो शी इज फायटींग लायक विथ मी आय एम हांग्री आबा यू गिव मी लायक दॅट शी सेइंग बाबा आय सेड आय टॉक टू द डॉक्टर एंड गिव यू तेन्ना डॉक्टर आयलो आनी डॉक्टराक काय सांगलें डॉक्टर म्हज्या बायेक म्हणून सायबीण माय दिसती पडलें सपनान हांव तेणें सांगलां म्हणून ताका किलकोत केला म्हणून अशें म्हणलो डॉक्टर देन he told the nurse to get that sonography machine made her sleep ताच्यान कितें पिवंक जातलें काय म्हणून डॉक्टर तें भूक लागलें म्हणून सांगता पळय म्हणून ट्राय करून ताणें ताका उदक दिलें पिवंक एक ग्लास टू डू दॅट सोनोग्राफी
हाफ ग्लास पियेलें तें उदक अशी पियेन आहलें वयस हाफ ग्लास उदक पियेलें पियेन आहलें तें पियेलें देन डॉक्टरान ताची सोनोग्राफी काडली डॉक्टर म्हणून आय कॅनॉट सी द स्वेलिंग आय कॅनॉट सी समथींग रॉंग विथ देन सेकंड सोनोग्राफी काडली पुन्हा फुडें तो म्हणला कांयच ना पूण तरी आसतना तो म्हणलो एक परत लास्ट एकदा एक्सरे काड काढून पळय. एक्सरे काड ताजे बेरियम एक्सरे हय हय सो ही कॉल्ड डॉक्टर सरदेसाय इन पोरवोरीम की आपण एक चेडून धाडटा आनी ताका धांक आपण धाडटा ताका सो इकरा पयलें ती हांगा आसूंक जाय ओके बिफोर द सर्जरी ओके ओके यू हॅव टू बी इन द हॉस्पिटल आमी ही केलें थिंगात आमकां जाली 8:30 कितें जाली आमी बेगीन बेगीन न्हेसलें गेलीं सगळें रेडी केलें आनी गेले आमी इतलें ट्रॅफीक जॅम जाल्लें ट्रॅफीक जॅम आनी पोरवोरी वचपाक म्हापसासान आरे हांव तुका कितें सांगू आय थिंक 28 years back my daddy was operated to Mandovi Clinic Hospital तेन्ना हांवें तें सरदेसाय हें पळयल्लें हांव रस्तो शेणलो पूण शेणलो म्हूण ही पावला तिचोरूच पावलो त्याच्याच दारान पावलो. ताच्याच दारान पावून होय सामकें कार म्हणजे थिंगाच पावून तें मेवलें म्हाका अगो हांवें एक म्हाका असो 10 meters रिवर्स घेतला अरे हांगाच आसतलें म्हणून थिंगाच हाडलें तें आमकां सामकें मेवलें तें मेवता ताची एक्सरे काडली डॉक्टर म्हणजे लायक एक्सरेचें व्हेलें ताका बेरियम तें पिवंक दिलें व्हायट कलर मिल्क खंय हय न्हिदयलें ताका आनी बाबा म्हणलो यू हॅव टू ड्रिंक दीस आनी कीप इन युअर माउथ ओके शी स्टार्टेड कोऑर्डिनेटिंग विथ हिम धरलें ताणें तोंडान घालें तें रावलें तोंडान घोंट घेता तेन्ना तें एक्सरे काडटा सामकी पास जाता ताका लेफ्ट रायटान धरून मोदें धरून ताका सगळें एक्सरे काडलें डॉक्टर म्हणलो आनी जालें डॉक्टर कितें आहा रिपोर्ट इवेंट इनसायड रिपोर्ट घेवन आयलो एवरीथींग वॉज नॉर्मल ओ माय गॉड एवरीथींग वॉज नॉर्मल सगळें ताचें हिचे प्लेसीर आसूंक जाय तें हाल्लें लेफ्टाक आसून जाय तें रायटाक हाडलें रायटाक आसून जाय लेफ्टाक हाडलें तें सगळें 7 मायन ताचें क्लियर केलें आनी तिणेंच प्लेसीर घालें सगळें ऑपरेशन कोण नासताना सायबीण माय खंय तेका दिसली खंय ते धाकटुल्या भुरग्याक तेणी सांगलें तूं सारकें घातलें पळय सारकें केलें तेका मिरेकल पळय पयलीं तेजी सगळे तेणी रिपोर्ट काडलेले तेजेर ब्लॉकेजीस दाखयताले आनी तेज्या उपरांत सायबीण माय जेन्ना तेका दिसली आनी तेज्या उपरांत परत काडले इट वॉज टोटली 100% नॉर्मल. ओ I माय have the report. I have all the report. माय गॉड Baba. या गो And रिपोर्ट काडले फिल्माचे तुका पळय रिपोर्ट बरयता ते काय कशें बरयता ना ना सारकें ते काडलेले आसता ते ओके आनी फिल्म आहा ते त्या फिल्माचे रायटाक आहा आनी एक्सरे फिल्माचेर आहा लेफ्टाक सो दॅट वॉज अ पजल फॉर द डॉक्टर मीन्स लायक डॉक्टर लायक ही सो लायक दीस आनी ताणें सांगलें की आपणाच्यान एक्सप्लेन करूंक जायना ओ माय गुडनस and after 30 years of his experience he said I have experienced this for the first time in my life. जस्ट इमॅजिन गायज जे तू म्हणताय पळय ते राईट सायडीक आसता काय लेफ्ट कितें म्हटलं ते ते लेफ्टाक आसून लेफ्टाक आसूंक जाय तुझ्या चेडवाच्या रायटाक घातले डिओडिन बट जेन्ना सेकंड टाइम जेन्ना परत हे केलो तेन्ना ते आसले त्या जाग्यार आसले होय ते विदाउट सर्जरी तुज्यान हाडूंक जायना ते विदाउट सर्जरी खंय ते करूंक जायना शिफ्ट करूंक जायना आणि इट इज गुडनस मिरेकल गायज जस्ट इमॅजिन ह्या वाटेन पावप म्हणजे एक व्हडलें हें कशें इट्स अ मिरेकल इट्स अ मिरेकल ओ माय गॉड मागीर डॉक्टर म्हणलो आय विल कॉल द सर्जरी ऑफ आनी सर्जरी ताका नाका करूंक सो वॉट एवर द ट्रिटमेंट वॉज गोईंग ट्रिटमेंट मिनींग ताका ते ड्रिप्स घाले ते बीन घातले डिसकंटिन्यूड केले ओके एंड शी वॉज ऑन एंटीबायोटिक्स ताका पयलीं स्टार्ट केल्ले ते कोर्स कंप्लीट जावंक जाय म्हणून 2 दीस दोसचें पडलें ताका मागीर वी आर हॅपली होम ओ And माय praise Mother Mary. गॉड आणि ती मादर मॅरी हाडली ती वाव विथ गोल्डन ड्रेस आय वॉज प्रेइंग टू हर विथ गोल्डन ड्रेस म्हजे बाय नको हाडलें आजी लागीं मागता म्हणून तिने बायन म्हजें डिस्क्रायब केला तेन्ना गमलें की तीच वेलींग घाली सायबीण आयली हाव वयस आनी बोली आसतना तांकां हांवें म्हाका एक्चुअली केलो ओके तांकां घेवन हांव बेलेंकांनी गेलो हांव 7 वर्सांचो वायट जातालें आमच्या घरान मागीर आमच्या घर सारकें ठिकाणार पडलें आनी ते मेरेन म्हाका बेकार पळय गायज कितें म्हणटा पळय ते समटायम्स यू नो सायन्स सांगू शकना कितें जालें पळय ते आयज तेज्या लायफान
जे मिरेकल तेज्या वांगडा घडला ते सायन्स खूप सांगू शकना. जस्ट इमॅजिन गायज जे तेजे प्रॉब्लेम असले ते हांगाले हांगा जावप. इट्स अ मिरेकल. जस्ट इमॅजिन एक पहिले रिपोर्टान ते रॉंग सायडीन दाखयता आणि दुसऱ्या रिपोर्टान आफ्टर मदर मॅरी जेन्ना तिच्या स्वप्नान येयली वॉट एव्हर इट इज त्याच्या उपरांत ते सारखे जाता. दॅट इज हे दोन्ही रिपोर्टाचेर सेपरेट जाल्यार इट्स मिरेकल नो. जस्ट इमॅजिन एक पहिले रिपोर्टान ते रॉंग सायडीन दाखयता आणि दुसऱ्या रिपोर्टान आफ्टर मदर मॅरी जेन्ना तिच्या स्वप्नान येयली वॉट एव्हर इट इज त्याच्या उपरांत ते सारखे जाता. दॅट इज हे दोन्ही रिपोर्टाचेर सेपरेट जाल्यार इट्स मिरेकल नो. आणि आयज पळय ते बाय आमचे सारखे आसा, वांगडा बसला पळय, आरामात आसा. आणि सायबीन मायन ऑन वेनेसडे मॉर्निंग ताणें सांगलें म्हूण आमकां गमलें. सायबीन मायन ताका सांगलें सांग म्हूण आमकां, नाल्यार अदरवायज शी वूड हॅव बीन ऑपरेटेड. पळय सायबीण मायन ताका येवन पळय ताका ते सायबीण मायन कितें सांगलां आसतलें जाणा आमगे, ते ल्हान भुरगे न्हू. हय, तूं वच आनी तुज्या पायक सांग कशें, कळ्ळें तुका, तुज्या पायक सांग की आतां सगळें सामकें जालें म्हणून. ओके, म्हणून ते तुका तेणी ते सांगलें. म्हाका एक सांग, तुजे कडेन ती तेणी उलयल्लेली ती क्लिप आसा? सगळें आहा. इज इट ताकाय पॉसिबल? सेम सांगला आनी म्हाका सेम रिपीट केला. इज इट पॉसिबल? इफ यू डोंट माइंड I कॅन आय forwarded everybody. कॅन आय पुट इट ऑन माय Yeah, युट्यूब sure, व्हिडिओ? 100%. ओके, हांव तुमच्या खातीर गायज ती क्लिप घालता. तुम्ही Cuckoo flung my clay out. Then I told Mother Mary, please come in my dreams. And Mother Mary came in my dreams. Then Mother Mary, she got new clay for me. And I said thank you to her and I hugged her. What Mother Mary was wearing? Mother Mary was wearing one golden dress and some golden crown. Yeah. And where she was walking? She was walking in our wood under. What was there? Huh? Yeah, her legs and all. You have seen her legs, feet. And she was wearing some golden shoes, Yeah. high heels. Oh, Yeah. And what she told you about She your came ability? from one cloud. From a cloud she came? That was her pet. Ah, from the cloud. Yeah. Ah. And what she told you about your bubu? She said, I will heal you. Then she did some miracle and she healed me. Yeah. Yeah. Okay, Baba. Amen. Praise your Mother Mary. तुम्ही पळयात आणि प्लीज भरपूर प्रमाणात त्या धाकट्या बायक त्याच्या प्रेयर्स करा, विशीस दिया ताका की तेजो फुडलो फ्युचर पासून बरो जावचो आणि विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी इश्यूज तुमचे ब्लेसिंग्स दिया. आणि तुमचे कितें थिंकींग आहा टुवर्ड्स दीस मिरेकल, प्लीज कॉमेंट सेक्शनात आमकां कॉमेंट करून सांगा. कितें न्हू, आमी एक टायमार आमी जेन्ना स्कुलाक वयताले, आमी सगळीं जाणां स्कुलाक गेल्यान आणि आमकां स्कुलान बूक वाचूंक मेळटालो, सायन्स सब्जेक्ट आसतालो. ते सायन्सासून आमी भायर सरोन पळयता दॅर इज समथींग कॉल्ड गॉड अँड समथींग कॉल्ड मिरेकल. हे आमी सदींच आयकता, हांवें आयकला, पण तुवें ते फील केला, My experience. तुवें एक्सपिरियन्स केला. तो एक्सपिरियन्स तुजो कसो आसलो? हांव तुका म्हज्यान डिस्क्रायब करून तेन्ना आय वॉज सो हॅपी अँड ग्लॅड दॅट शी स्टार्टेड टॉकिंग. She was completely drained all these days, and from Wednesday morning, from 6 o'clock onward till today, now it's 3:35. आयज 8 दीस जाले काल ताका ऑपरेशन जावपाक आहलेलें. 8 दीस जाले खंय पळय. 8 दीस आयज 9 दीस. ते कंप्लिटली त्या दिसा सावन इतले एक्टिव्ह आहात आनी काय ताच्या गिन्यान म्हज्यान काय म्हणूंक ना. दॅट इज थ्रू मदर मॅरी. पळयात, आनी रिसंटली म्हाका म्हाजी व्हिडिओ तुका गावल्या दिसता न्हू. रिसंट व्हिडिओ केन्ना तुजो म्हाका व्हिडिओ मेळला जेन्ना म्हजी बायची मिरेकल जालें तेन्ना हांवें म्हज्या भयणीक सांगलें आनी म्हज्या भयणीन म्हाका पोस्ट केलो तुजो लिंक. ओके फर्स्ट मिरेकल वॉज ऑफ दॅट कॅन्सर बॉय. ओके 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 सो आय सेड वाय नॉट मी, I will definitely call you. And I was searching for your contact number. I Okay. didn't had. I tried, but I didn't had. But my sister had somehow she managed to give me, and that time I called you. I think I was Wow. messaging on Instagram. वाव गॉड्स गिफ्ट, गॉड्स चाइल्ड. हांव जाल्यार डायरेक्ट म्हणटा शी इज अ गॉड्स चाइल्ड, She is a good child. God's डायरेक्ट child. सांगता. आणि
आता तुम्ही सांगा म्हाका, आता तुम्ही खुद कॉमेंट करून सांगा व्हॉट यू गायज वॉन्ट टू से अबाउट दिस मिरॅकल. 8 दीस जाले खंय, 8 दीस पयलीं तेजे चेडवाचें खंय ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन जावपाचें आसलें, आनी 8 दिसा उपरांत आयज तें विदाउट ऑपरेशन, विदाउट कसले मेडिसीन, काय ना काय ना काय ना, बिंदास बोल्ला पळय आमच्या वांगडा. मिरॅकल गायज, No खरेंच मिरॅकल. आणि खरेंच मागता देवा कडेन तेका सदींच दोनी हात जोडून मागता की तेका यु नो देवान बरो दवरला पुरो, स्पेशली मदर मॅरी आमची. वाव यार वाव, म्हाका उलयता आसतना तो उलयतालो तेन्ना म्हाका गूस बम्प्स येयलेले हातीर. ओ माय गॉड, हांवें केन्नाच अशें खंय पळोवंक ना, बट जे तो बाबडो सांगतालो, तेज्या दोळ्यांत दुकां आसली, तेज्या बायलेच्या दोळ्यांत दुकां आसली. जस्ट इमॅजीन गायज, एक तुमचे भुरगे आसा 5 वर्साचे 6 वर्साचे भुरगे, आनी ते शीक जाता आनी तुमी हेल्पलस आसता, हेल्पलस. आमी म्हणिना की यु नो सगळेच संवसारान श्रीमंत येयल्या, कोणाच्या लायफान पर्सनल इश्यूज आसता. जस्ट इमॅजीन एक मिडल क्लास फॅमिलींतले, समज वेरी मिडल क्लास फॅमिलींतले एक येदें पोर दाखवलें आनी ताका ऑपरेट करचें पडलें आनी बॉल्सान 1 रुपया पासून ना, जाल्यार त्या आवय बापायचेर कितें जातलें. तो आवय बापूय सगळ्यान पयलीं देवा फुडल्यान रावतलो आनी देवा म्हाका प्लीज पळय रे म्हणटलो, म्हाज्या भुरग्याक पळय. देव 2 हात जोडून तो पयलीं देवा कडेन मागतलो, देवा म्हाका पळय रे म्हणटलो, आनी कांयच ऑप्शन ना. आनी त्या देवान मदर मॅरीन ताका पयलें. अशें खूब जाणां वांगडा हो इन्सिडेंट जाला आसतलो. म्हाजी आयडी तुमचे खातीर सदींच पब्लीक आसा. यू गायज फील फ्री टू मेसेज मी अँड शेअर मी युअर रियल लायफ इन्सिडेंट. आनी आयची आमची व्हिडिओ आनी आमची आयची फॅमिली, बॅनी आनी हिज फॅमिली तुमकां आवडली आसतली. आनी कोण कोण वळखता ताका, प्लीज मोस्ट ऑफ द पीपल प्लीज कॉमेंट. आनी कॉमेंटान प्लीज तेज्या खातीर, ते धाकटे बाय खातीर आनी तेज्या एंटायर फॅमिली खातीर, तेज्या मामी खातीर प्रेयर करपाक विसरो नाका. टिल देन हांव तुमकां मेळटा नेवी आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टिल देन टाटा, गुड नायट आनी बाय बाय. बाय बाय. थँक्यू.